खबर यो बेगीन सो हे गाइस वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा आणि आयज आमी सकाळी सकाळी बावटे जाले पळयात आकाश आनी हांव. आणि आमच्या हांगसर एकदम म्हणटा तसो कडक पावस पडटा, भरपूर म्हणटा तसो न्हू रे. नॉन अवूर येयल्ल्या. अवूर म्हणजे आमच्या भशेन कितें जाणा उदक भरला तेका आमी अवूर म्हणटा. पूर 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 हां पूर बी म्हणूं शकता. आनी भयानक असो पावस पडटा. हो पळयात काळोख करून करून असो पावस आसा. आणि आकाश सांगता आमी भुतां जाली खंय. तर आमी ना हांव आनी आकाश मळ्यान वयता. मळ्यान म्हणजे शेतान वयता एक पासाय मारपाक. पळोवया तरी लोक सगळीं जाणां तरवो लायता आनी मम्मी सुद्दां गेल्या तरवो लावपाक. म्हणजे कोणागेर गेल्या ती तरवो लावपाक. सो तिका खबर ना आमी दोगांय येतली म्हणून. तर पळोवया. तर या मळ्यान रिएक्शन पळोवया तिजें. आनी त्याच बरोबर कितलें उदक बीन भरलां हें आमकां कळटलें ना. आकाश वचून येयला खंय न्हू रे? ना मळ्यात आसा ना आमच्या भाटान वडाकडे तेंच्या थंय गेल्लो तो. सो चला दोगांय या आनी पळोवया कितलें उदक बीन भरलां आनी लोक कसो कितें तरवो लायता हें बीन तुमकां दाखयता न्हू रे. मशिनां बीन चालू आसतलीं सद्या. आवाज येता आमच्या हांगसर कारण आमच्या त्या सायडीन फाटल्यान आमकां शेत लागीं आसा. सो आमकां हांगसर आवाज येता मशिनाचो बी. सो चला या. रेनकोट बीन घालून आमी सामकी कारण नॉन स्टॉप पावस पडटा. आतांय बीन पावस पडटा सामको. चल या. ते कावळे पळय तरी कावळे सामके नाचतात. कोणाचो बड्डे हा दिसता. आकाश आकाश रेनकोट बीन घालून सामको उदीक येता. तर गाइस ऑलमोस्ट आमी पावत येयली. म्हणजे घरा कडसून येताना नाही ब्लॉग हांवें करूंक ना कित्याक शेळो जाला. ब्लॉग करता करता खंय पडलें जाल्यार गुटली पडटली आमची. आनी हांगसरूय ना भयानक शेळो आसा. स्लो स्लो चलचें पडटा रे पळयात. आमी दोगांय डम मळ्यान वयच्या पयलीं डम. हांगसरूय शेळो आहा. पानां बीन पडटा न्हू तेका लागून शेळो हे पळयात अशी पानां शिरकोन उरली न्हू काय मागीर शेळो जाता. आनी आकाश सगळी कडेन उदक पळयता खंय खंय उदक येयला. नाका रे स्लीप जावन पडशीत रे. आकाशाक न्हू भंय दिसना. डुब्बा जातली खंय. हय हय हांगसर ना उदक वयता. झरो फुटलेलो आसा. झरो म्हणजे आपुणूच जमनीसून उदक येता. चल आतां या. आमी आतां फुडें वयता आनी बारीक बारीक पावस येता. उदक भरलेलें आवय झाड पडला मरे थंय. केन्ना पडला कोण येता हांव खंय येता. मछली पानी में गई छपाक. हे सॉलिड न्हू. म्हाका खबरूच ना इतले दीस. आनी कितले दीस जाले हांव प्लॅन करतालें मळ्यान येतलें म्हणून. बरी दिसता न्हू. पांया कडेन कोण येयत जाल्यार हे पळयात उदक पळयात कसलें आसा हांगसर. डेंजरस म्हणटात थंय. ती कशी गेली रे. आनी पांया कडेन कोण येयत न्हू कळचो सुद्दां ना. शी ए तू क्रॉस बी केला मरे. पोनाक सगळी माती आसा आनी अशें अशें स्लीप जावंक जाता. चल आनी हे पळयात हांगसर सगळें उदक आसा. हे आमी क्रॉस करून येयल्या. हे पळयात उदकूच उदक न्हू रे. मळ्यान पाणीच आसतलें न्हू. पावसाचे दीस न्हू बाबा. चल आतां नाका थंय नाका रे.
कशी कशी वाट रे सगळे कुठे उदक उदक चल हा सावकाश वा आणि थंयच्यान बाबा कसो वयतलो तू ए नाका पांय वयतले भितर अशी दिया धरपाक सुद्धा काही चान्स ना हांगसर पळयताले हाती कडेन खातकुतली येयली खातकुतली रे कोण आता ही झाड रे बाबा झाड आम्ही गावाला गंधाची वाणा होतं स्कूल आवडते कितके स्कूल गवराब नो देवा पाव अंजर पया सगळे उदक उदा काय वयतच होत ते अरे देवा देवा तुम्ही मनान म्हणताला बसतो दीदी हा बरा अंजर बरा बाबा दाखयता हा तुमका पया पाय वयतले हांगसर पडला झाड आणि हे सगळे उदकान कवर जाला योंग सुद्धा गावान आणि पांय घातला न्हू जाल्यार भितर वयता पाणी सगळं घालो नाका सो कितलो डीप पांय वचन न्हू तें बीन आमी सांगू शकना न्हू रे पाणी वचन चल यो स्वच्छ भारत हांगसर तरी मातशी लीब आसा आनी हे पळयात आमी मळ्यान पावली पावसान मळो कितलो बरो दिसता भरपूर बरो दिसता न्हू रे पाणी भरला का भेटतो हिरवोगार पाणी आकाश पळय कसो वयता जो आनी हांगसर उदक बरें व्हांवता पळय ही चपला काडूंक जाय रे चपला न्हू हांगसर दवरतात लोक आनी हेच्या फुडें मागीर वयतात हे पळयात हांगसर उदक पळयात कितलें व्हांवता तें बरें सामकें व्हाळ कसो पाय भिजोवचे आसता पांय भिजोवपाचें आसता तें वयता ना मशिनाचो बीन आवाज येता आनी हो पळयात हो आसा हिरवोगार आमचो मळो आनी पावसान असो आसता पळयात पळोवंक शकता तुमी चपलां दिसतली कारण लोक ना अशे सुक्याचेर न्हय चपलां काडून वयतात नाल्यार पावसान वयता ना खबर ना ओ काका लायल्यात तुम्ही काय ना शूटिंग लायला तुम्ही हय आमी ना हांगसर आतां चप्पल काडटली कलरिंग बावटे कशे दिसता न्हू रे आकाशान चपलां काडली आनी आतां हांव चपलां काडटा चपलां कित्याक काडप आसता ना उदकान तुका चप्पल घालून वचोंक गावना आतां हो पूल क्रॉस करून वचोंक जाय आमकां चल बाबा चल हय मरे उदकान आवय कितलें उदक आहा पळय गणपती बाप्पा मोरया चल उदक पया आपकी कौन गल सुप्रिया पानी से आते हुए एक दीदी पाय वयतात खूप हा यो बेगीन
टपाक करून पाणी वयतलं थंयसून पाणी आता येतो कोण नसल येतो तू सोडून भितर कोण ना हो पण ह्याच आहे ना भितर होता ना थत होईता मधीच हा इले आवड त्याला आता काय ना नो सो गाइस माती पळयात कशी आहा ती रब्बर कशी सामकी भितर वचना तशें सायडीकसून वचप सायडीकसून वचप दिसता न्हू हय चल सायडीकसून या इतले डेंजर एकदम नाही भितर वयतात आणि पाय काढताना न्हू ओढून काडचे पडटा सामके रब्बर कशी माती हा चल आकाशात पळयात तर लोक सध्या नाही तरवो लायता आणि हो पळयात हिरवगार आमचो मळो तुम्ही पळोवंक शकता बरो असो सामको बरो दिसता सगळे कडेन लोक नाही तरवो लायतात कोण आणि कितें लायता आसतलो पळयात मशीन बी चालू आसा चल पावर तुजो रेनकोट मी मळ्यान पावली आणि सध्या हांगसर तरवो काडप चालू आसा मम्मी बीन सगळीं जाणां मेळून तरवो काडटात आणि मशिनाचो बीन तुमकां आवाज येता आसतलो तर हलको हलको पावस पडटा आणि सगळी कडेन बरो चिखल आसा पांय वयतात सामके तर तुमकां दाखयता तरवो कसो कितें काडटात आणि सांजचे टायमार तरवो लायतली खंय सध्या आतां काडप चालू आसा आणि आमी थोडो तरवो हांगासून त्या सायडीन व्हरून दवरतली हे पळयात हांगासर सद्या चिखलूच चिखल दिसतलो आणि हो आमचो हिरवगार मळो पळोवंक शकता तुमी तर गायज हांगसर मागीर तरवो काडप सध्या चालू आसा आणि सांजच्या टायमार मागीर तरवो लायतली तर सगळ्यात पयलीं तरवो काडटात आणि हो पळयात त्या सायडीन बी मशीन बी चालू आसा पळयात आणि हांगसर नाही तो तरवो सांजच्या टायमार लायतली आणि हांगसर तुमी पळोवंक शकता उदक बीन बरें स्टोर जाल्लें आसा आणि हो पळयात आकाश आणि उदक भरला हे पळयात ती पळयात मम्मी हात दाखयता तर त्याच्या मागीर नाही तांकां हांवूय जॉयंट जालें तरवो काडपाक तर तरवो कसो कितें काडप लावप हें म्हाका सारकें खबर ना कारण आमी केन्ना शेत करूंक ना सो म्हाका शेतांतली तितली आयडिया ना बट आतां हांव वयता सारको काड शेतान बीन ताका लागून थोडे थोडे गोश्टी कळटा तर सगळ्यात पयलीं हो तरवो काडटात मागीर तेजे पेणयो बांदतात आनी ते पेणयो म्हणटा तशें लायतना सुद्दां बरें पडटा सो अशे तरेन कितलोय पावस आसूं कितलोय वारो आसूं सो लोक शेत करता आनी तुमी हांगसर मळ्यान पळोवंक शकता सगळी कडेन तुमकां उदक दिसतलें हे तरी उदक काय ना म्हणजेच चड पावस पडोंक ना तर हेच्याकून सुद्दां उदक आसता मळ्यान तर आकाश नाही हो पळयात हांगसून थंय तरवो व्हरून दवरता एकीच कडेन दवर पांयांक धोपतली न्हू तर आता जे तुम्ही हांगसर पळयता न्हय थंय काका मेर घालतलो आतां मेर म्हणजे कितें मेर म्हणजे बॉर्डर तर आमच्या भशेन आमी ताका मेर म्हणटा गांवांत मेर म्हणटा तर ती मेर घालची पडटा सायडीकसून आपल्या म्हणजे बॉर्डर कशी जाता
आणि सपोज जर तुका उदक नाका आपल्या कुणग्यान जाल्यार ते दुसऱ्याच्या कुणग्यान सोडपाचे आणि उदक जर जाय जाल्यार दुसऱ्याच्या कुणग्यातले आपल्या कुणग्यान घेवपाचे अशे तरेन हे आसता. आनी हांगसर तुमी पळोवंक शकता कशा तरेन काका मेर घालता ती. सो खरें सांगूंक ना जाल्यार शेतान काम करप सुद्दां म्हटल्यार खूब हार्डवर्क करूंक जाय आनी इतल्या मोठ्या पावसान इतल्या चिखलान तर खरें सांगता कितलेशे पांय वयताले भितर मातयेन आनी माती भरपूर म्हणटा तशी भितर म्हणजे अशी चिकचिकीत आसली आनी थोडी फारशी हांवेनूय हेल्प केली म्हणजे हांवूय शिकता. म्हाकाय बीन बरें दिसता नीव नीव कितें तरी करपाक कारण शेतान वचप हें खूब कमी जाता आमचें तेका लागून. आनी पयलीं आकाशान हेल्प केली तेज्या मागीर हांव बी हेल्प करतालें म्हणजे ह्या तरेन अशे पेणी बांदून घेतात आनी ते मागीर जितलें आमकां जाय जितलें आमकां कुणग्यान जाय त्या कुणग्यान व्हरून दवरतात म्हणजे जी कोण लायतात तांकां मागीर तें बरें पडटा आनी पळोवंक शकता तुमी. सो अशे तरेन काम चालू आसता एक काम हो गया पाय पळय कितके वयतात शेतान आनी खरेंच शेतान काम करप खूब बरें आनी खूब कितें अशें शिकूंक गावता आनी बरें दिसता सामको. हांगसर मशीन चालू जालें पळय आतां मशिनान नांगरतले आनी आकाशाची मजा पळयात हांगसर. तर सध्या आम्ही नाही आता घरा वयता. आणि आकाश पळयात कसो धांवता तो. कशी जागा वयता पळय उदकांसून परत असले तशें उदक क्रॉस करून जाय. चल चल तर गाइस फायनली आम्ही आता घरा वयता आणि थोडे फारशे शूट केले हांवें. परत असली तशी सांजची येतली आणि तरवा लायतली आणि आमचे पळयात उदक बरें वयता सामकें आणि ही पळयात हांगसर पांय धुतात. असले तशें ना हे बीन उदक आमकां क्रॉस करून वचोंक जाय. आणि आमी येयली म्हळ्यार पूण व्हडलो पावसूच येवंक ना. अरे आकाश आमी चिंतताली की व्हडलो पावस येतलो मातशी मजा करूंक गावतली. थोडो फारसो आमी तरवो काडलोय बी आणि आता हे क्रॉस करून वयता. ती पळयात मम्मी थंय गेली. बरें उदक भरला पूण हांगसर.
सांजच्या टायमार करवा लायतले आता सध्या फक्त काढून दवरला कितले उदक भरला न्हू हांगसर विशीं उदक ही बस मम्मी रेनकोट बीन घालू ना उदकाचा आवाज उदकाचा आवाज पळय कसला आलो उदक आम्ही क्रॉस केले फायनल बरो पावस येवंक जाय आसलो व्हडलो पावसूच येयना बारीक बारीक शिवारता सामको 2,000 years later. सो गाइस फायनली हांव घरा कडेन पावलें आनी बरो मोठो पावस न्हय आतां स्टार्ट जालो घरा कडेन येवन पावस स्टार्ट जालो मळ्यान आसतना अजिबात पावस पडोंक ना बारीक बारीक पडटालो फकत तर मम्मी बीन घरा कडेन येयली मम्मी सद्या फ्रेश बीन जाता आनी परत आमी सांजच्या टायमार वयतली तर कसो कितें लायता तो तुमकां मागीर नेक्स्ट व्हिडियोन दाखयता तर आयचो ब्लॉग हांगसरूच एंड करया जाता इतले शूट करपाची ट्राय केली हांवें कारण मळ्यान वयता म्हटल्यार कशें उदकान मजा येता एक तर आनी त्याच बरोबर तांकां हेल्प बीन करचें पडटा बरोबर न्हय सो ताका लागून हांवें जाता इतले शूट केले सो चला आयचो ब्लॉग हांगसरूच एंड करया आय होप तुमकां आयचो ब्लॉग आवडलो आसतलो ब्लॉग आवडलो आसलो जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब करूंक विसरू नाका परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडियोन ते आमी सद्या बरें करूं बाय